आयज आमी रेवल्युशनरी गोवन्साची टीम आसा. आमकां आतां आयज आमी हांगासले पणजे आसले, सो आमचे थोडे भुरगे आसा ते पणजेचे भुरगे आसा ते सगळे मेळून आमचे जे फ्रिडम फायटर आसा, जे फ्रिडम फायटराचे भुरगे आसा, जे फ्रिडम फायटरांनी लढो दिल्लो, गोंय मुक्त करपाक लागून जो लढो दिल्लो, म्हाजोय आजो तो एक फ्रिडम फायटर आसलो. आनी म्हाका खबर आसा तेंची आवती कितली आसली ती, कितले त्रास काडलेले तेंच्यानी. ते रात दीस मेहनत करताले. खंय आयज फ्रिडम फायटर फाटल्यान दोंगरांनी बसून रावताले, जावं तांकां धरले जेन्ना पुर्तुगेज पेरेजावन तांकां घालताले. 1 वर 2 वर 3 वर्सां पासून पेरेजावन उरताले, तांकां पट्ट्यांनी मारताले. इतले सहन करून पासून तेंच्यांनी फ्रिडमाक स्ट्रगल दिली, कित्याक ते क्रांतिकारी आसले. आयज जेन्ना रेवल्युशनरी गोवन्स पासून म्हणटा आमी क्रांतिकारी म्हणून, आमी एक एका लागून म्हणटा की आमी फियरलेसली फुडें सरता. तशेंच आमचे जे फ्रिडम फायटर आसले, आयज हे फ्रिडम फायटर तेंचे खंय ना खंय जस्टीस जावपाक जाय तो आजून पासून जावंक ना. आयज 60 वर्सां जालीं, गोंय मुक्त जाल्यार 60 वर्सां जालीं, मात गोंयकार आनी जे आमचे फ्रिडम फायटर जे भाऊ आसा आमचे थंय बसले आसतले, दोग तीग जाण फ्रिडम फायटर आजून बसून आसा. आनी कितलेशे जाण आमचे स्वर्गवास जाले फ्रिडम फायटर. मात तेंचे जे भुरग्यांक जे रिजर्वेशन दिता म्हूण सांगलेलें, 2% रिजर्वेशन दिता म्हूण सांगलेलें, ते आजून बसून तांकां मेळिल्लें ना. आयज कितलेशे बॅकलॉग आसा. फ्रिडम 60 वर्सां जालीं आनी 100 करोडाचो तेंच्यांनी आतां सेलेब्रेशन म्हणटा. जे आतां आमचो CM आसा तो 100 करोडाचो सेलेब्रेशन म्हणटा. मात आयज बसून जे आमचे फ्रिडम स्ट्रगल केल्ले, जे फ्रिडम फायटर आवती दिल्ले, ते आयज हांगा उपोशणाक बसल्या. आनी आयज आमरण उपोशण म्हणून तेंच्यांनी जाहीर केलां. गोंय मुक्त जालें. गोंयकार खंय ना खंय बऱ्या प्रमाणान कामाक लागपाक जाय आसले. जे गोंयकार त्रास काडले, जे आमचे जाणटेल्यांनी त्रास काडले, ते खंय ना खंय तेंच्यांनी त्रास काडलेले फक्त एक कारणाक लागून, तो म्हणजे गोंयकार खंय ना खंय बऱ्याक पावपाक जाय म्हणून. तांकां काम धंदो बरो मेळपाक जाय आसलो, तांकां खंय त्रास जावपाक जायना म्हणून तेंच्यांनी त्रास काडले. कित्याक त्या टायमार पुर्तुगीज आसले, तेंच्यांनी गवर्न केल्लो गोवा, आनी ते इतले प्रमाणान त्रास करताले की गोंयकार सामके काबार जाल्ले. म्हाजो आजो सदांच सांगतालो की जे इतले त्रास करताले, ते पट्ट्यांनी मारताले, ते काडटाले आनी पिरेजावन घालताले. आमचे पिरेजावन झेलींनी घालून उडयताले आनी तांकां थंय पट्ट्यांनी मारताले. मात इतले पासून त्रास काडून ते आयज खंय ना खंय दूख आसा तांकां. आयज इनजस्टीस जाल्लो आसा तेंचेर आनी खंय ते फुडें पावना. आयज थंयच आसा. आयज हांगा बसले आझाद मैदानाचेर, ते त्रास काडीत आसा. आयज तेंचे भुरगे आसा, ते थोडे भुरगे आसा ते 59 एज जाले. आयज तांकां गव्हर्मेंट जॉब मेळपाक जाय आसलो, मात तो मेळोंक ना. 59 म्हटल्यार 60चेर रिटायरमेंट जालो. मात तांकां खंय ना खंय कितें तरी गव्हर्मेंटान कितें तरी दिवपाक जाय आसलो. केन्ना फ्रिडम फायटरांक आनीक एक तेंच्यांनी दिल्लें आश्वासन दिल्लें, तें म्हणजे तांकां प्लॉट दिता म्हणून. तेवूय प्लॉट आजून दिवंक ना. जावं हेल्थ फॅसिलिटी आसा, हेल्थ फॅसिलिटी आजून पासून कोणाकूच मेळिल्ली ना. सो सरकाराक तर ह्या फ्रिडम स्ट्रगल केल्ले, ते आहुती दिल्ले स्वतंत्र सैनीक, तेंचे तरी पडलेलेच ना. 19 डिसेंबर सेलेब्रेट करता, तो नांवाक सेलेब्रेट करता, कांयच पडलेलें ना. हांव पासून येतालो, परेड करताले, व्हडले परेड जाताले, मात नांवा पुरती. आयज हे बलिदान दिल्ले तांकां वालोर उरलेलो ना. ह्या आमदारांक जाय तशें तांकां बंगले बांदून दिता, जाय तशें तांकां पेट्रोल अलावन्स, मेडिकल अलावन्स, सगळे अलावन्स आसा. जेन्ना ह्या आमचो मनोहर पर्रीकर बाई आसलो तेन्ना तो एडमीट जाल्लो, तेजे करोडांनी बील जालें, ते करोडांनी बील फारीक केलें. मात जेन्ना आमचे जे फ्रिडम स्ट्रगल केल्ले, ते मुवमेंटाक आसले, तेंच्यांनी आपणाची आहुती दिली, बलिदान दिलो, तांकां आयज खंयच रायट मेळना. ते फक्त आपणाचे जे सरकारान तांकां रायट पास करून दिल्ले, 2% रिजर्वेशन केल्ले, 2% आसले, ते 2%, आनी ते बॅकलॉग आजून पासून तशेंच आसा. जे भुरगे आसा तांकां 10,000 जॉब खंयच्यान तरी दितले. 100 करोड तांकां हे व्हडले सेलेब्रेशन करपाक जाता, इफी करता, ते सगळे करता. मात जेन्ना आमच्या हक्काचो रायट आसा, आमचो फक्त रिजर्वेशन आसा, अशें फक्त हेंचो रिजर्वेशन, ST SC खुबशे रिजर्वेशन ब्लॅक आसा. मात तुमकां पडलेलेच ना, सरकाराक तरी पडलेच ना. फक्त हेंचो रिजर्वेशन, ST SC खुबशे रिजर्वेशन ब्लॅक आसा. मात तुमकां पडलेलेच ना, सरकाराक तरी पडलेच ना. ही मेसेज स्ट्रॉंग आसा. आयज ते बसल्या, जाणटेले बसल्या, काकूट करा तेंची, मात तरी काकूट करा. तुमकां इतले बेश्टे डायलॉग मारता आमी सगळ्यां वांगडा आसा म्हणून जावपाचें ना. आनी तुमकां जावपाक इतलो तेंप तुमी काडलो. आयज येन्ना पर्यंत तांकां सगळें सेटलमेंट करून तांचे काबार करूंक जाय आसलें, कितें आसा तें. मात तरी पूण ते स्ट्रगल करता. अशें जावपाक जायना आसलें गोंयान तरी. इतले माणकुले गोंय 100 थोडेच बॅकलॉग उरल्या, ते पासून तुमचे कडेन क्लियर करपाक जायना. आनी तुमी 10,000 जॉब्सांची प्रॉमीस दिता इलेक्शनाक लागून.
ही सामकी फोटिंगपणां चल्लेली आसा. गोंयकारांकूय मागता, आमचे जे हे भाव आसा, आमचे जे भयणी आसा जावं आमचे जाणटेले आसा जे जे आयज हांगा बसलेले आसा तांकां तेंको दिवपाची गरज आसा. कित्याक आयज समज आमी तांकां तेंको दिना ना खंय हे फ्रिडम स्ट्रगल आसा कोणूच फुडें सरची ना. क्रांती म्हणटा ती फुडें सरची ना. कित्याक तांकां जेन्ना ते भायर सरलेले जे क्रांतिकारी म्हणून भायर सरले ते आपल्या फ्रिडम स्ट्रगलाक भायर सरलेले ते कितें आस घेवन भायर सरोंक नासले. ते गोंय मुक्त करपाक म्हणून भायर सरलेले. गोंय कशें तरी आमी मुक्त करतले. पुर्तुगेजांनी आमचेर राज केलें, आमकां त्रास केले, ते मुक्त करपाक लागले आनी आमी वील बी अ फ्रिडम. आमकां एक लिबरेट स्टेट आसतली म्हणून हे चिंतून ते भायर सरलेले.